दिव्यवाणी 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 मगच्यानो तुमच्या मुखार एक जिवानदांत जाल्लें घडीत हांव दवरतां. कितें म्हळ्यार सवार वर्सां पयलें आमच्या देसीचे आमच्या देसीच्यान भायर एका घरांत भायले देसींत आमचें एक ल्हान कों येता आनी त्या कोयंतांत त्या मागण्याच्यांत घर जायचें म्हणून आमी केलां तें कापुजीनांनी केलां. त्या मागण्याच्या घरांत त्या कोयंतांत ल्हानशें कोयंत तातूंत आमी तेग जाण फादरां बसल्या, एक प्रायवंत दोग आमी तरणाटे आनी आमी थंय मागण्या खातीर मागण्याच्या शाळ्यांक थंय घाल्लें. आमी मागणें करताले हांव आनी लोकांक बरें करूंक आनी इल्लेशें कावन्सिलींग आनी करतालें हांव. आनी ते दिसांनी एका घरांत आमकां आपोवणें मेळ्ळें, फादर तुमी आमच्या घरा येयचे, आमच्या घरा येवटी येया फादर, येवटी येया म्हणून. आनी तांच्या घरा गेले हांव. घरा गेल्या उपरांत आमकां पयलें तांणी कापी दिली आनी मागणें जाल्या उपरांत कापिकान बरें तिंडी पुरो केली. मागीर ती म्हणाली आमी वायन करता फादर, वायन व्हरतात की? ना आमी वायन व्हरना म्हळें हांवें. वायन नाका म्हणून. ना तो वखदाचो वायन, आमी तो आवाळ्यांचो वायन, ताका मस्त पाळा आनी पुरो घालता आमी वखदाक. इल्लोसो पिल्यार पुरो खाणयल्यार शेळ आनी पुरो येता आनी मेन एसिडिटी येता म्हूण. आनी ते शेळीसोत गावन तो आनी आमकां एसिडिटी जाताली, एसिडिटी गॅस्ट्रीक आनी पुरो रावता. इल्लोसो एक स्पून काणयल्यार पुरो. देखून ना आमी व्हरना नाका, जाय जाल्यार हांगा येवन म्हाका ताप येयलो जाल्यार हांव हांगा येतां, एक चूर दिया, नाजाल्यार म्हाका एसिडिटी जाल्यार हांगा येता, हांगा थंय व्हरना. कोयंता भितर आमी वायन व्हरिना, त्या एका कोयंता व्हरूं नाका, त्या मागण्याचें घर हांवें नाकात म्हळें. आनी एकलो फादर म्हणलो वखात न्हिल्लें खाणें. हांवें सांगलें नाकात म्हणून. नाका नाका आमकां म्हाका जाल्यार हांव हांगा येतां, ताका जाल्यार हांव थंड येतां, तुमगेर येतां, इल्लो दिया ताका व्हरून दितां, पूण व्हरून दवरचो नाका आनी पुरो नाका म्हळें, वायन नाका म्हळें. मागीर पळया म्हणून ताणें एक ल्हान काजराच्या हॉलांत आनी तो ल्हान एक ग्लास आसता, तो एक ल्हान ग्लास एकत्तालो तांगेर. पयलें वचून ताका इल्ली खोगल्या ताका वचून दिलो, ताका कोण गॅस्ट्रीकान खालें म्हणलो त्या पाद्राबाक वचून दिली. आनी तो तरणाटो पाद्रा म्हणजे एक तरणाटो पाद्रा बावलो त्या जाळा. ती एक हांवें तुमकां 30 वर्सां पयलींची काणी सांगची. 30 वर्सां जालीं हें घडीत जावन. आनी ताका दिलें, ताणें खाणयल्या उपरांत म्हाकाय ताणें वचून खाणें घेता म्हणून ग्लास तुलो आनी आयल्यो आनी म्हाकाय इल्लेशें म्हळ्यार इतलें त्या ल्हानशा ग्लासांत अर्द इल्लेशें आनी इतलें कुलेरान मेजून घालें 4 कुलेरां वयर जायना, 3 या 4 कुलेरां तितलोच म्हणटा. आमी नाकात म्हणल्यार ताणें इल्लेशें घालून दिलें. मागीर आमी खाणयलो, म्हाका त्यो पियेताना कळ्ळें बारी बरो आसा वायन हावाळ्यांचो. आनी ताका वखदाची फरमळ येता, कली पाळां आनी कोल्या आनी पुरो घाल्यात, पानां फळां आनी पुरो घालून तो बरो केला वायन. आनी तिकेशें दाटसो दिसलो म्हाका, आमच्या मिसाच्या वायनाच्या तिके दाट तशें. मागीर तो खाणून आयले आनी परत थाळो येवन जालो आनी उदक 1 घंटो उदक पियेनाकात म्हळें. आमी उदक पियोन घरा बरें जालें आमकां, बरें जालें. मागीर 15 दीस गेले, आमी एका कडेन गेल्ल्या, थंय एका घरा येताना आमची बरीं मनशां तीं, आमकां भारी बरें मनशां. तांच्या घरा गेलें हांव, तेन्ना येचें जाल्यार आमी कापी पिवंक तांच्या घरा येचें. खंय गेलें जाल्यार मस्त घरांनी मागणें रजार करन आनी गोठ्यांत आनी इतलांनी आनी पुरो मागणें करन आनी पुरो जाल्या उपरांत तांच्या घरा आमी गेले हांव. आनी ताणीं आपयलें आमकां आनी कापी आनी पुरो दिली तांची. तिका अणकूल आहा तांच्या घरा मागणें कर बरीं जाल्यांत ताणीं आमकां कापी आनी पुरो दिली. आनी मोगाच्यानो तांच्या घरा गेल्या वचून फादर तुमी ओले गेल्ल्यात की फादर, आनी तुमी गेटी कडेन सावन लोक आयल्यात म्हणून खबर जाल्या फादर. 2 स्पुनां वायन पियेल्या क्षण मनीस लागता गे. म्हाका जिम्म जालें. सैतान खंयच्यान म्हणल्यार आमच्या मागण्याक आडखळ घालता. इतलो लोक आमकां फाती येतालो, इतले मागणें करतालो आनी मागणें आपयतालो. आतां हली खबर जाली म्हणून. पूण आमी कांय म्हणना मागण्यार्थ. तुमी फाती येतात गे म्हूण विचारलें आमी. ना फादर तुमचें आमकां दूख येता, तुमचेर अशें म्हणलीं तीं कोणें म्हणटात म्हणून. त्या घरचीं सैरीं हांगा आसात. आनी त्या घरचीं तांच्या घरच्यांनी म्हाका आमी आनी तांच्या लागीं आनी एका घरा तांच्यात सैऱ्यांक 3 सैरीं ह्या आमी गेल्ल्या घराच्या लागींच आनी एक घरा तांची सैरीं 2 आसात. तीं आनी ही बरी अणकुलात, तीं तिके आनी सैरीं तिके कांय अणकूल नात. तांच्या भुरग्यांक आमी कुमो करतले हांगा तावन. आमी इंग्लीश शिकयताले, हांव मॅथ्स शिकयतालो, हांव सायन्स शिकयतालो त्या भुरग्यांक. ती येतलीं भाव आनी भयण येतलीं हांगा
शिकोवन आनी परत धावेन बरे मार्क हाडन आनी ती बरी जाली. मागीर तांकां पाद्र आमी कुंभ केल्ल्या वरवीं तांकां बँगलोर धाडन ते एका कॉवेंतांत सिस्टरांनी फ्री तांकां शिकयता म्हणून ओप्पोवन तांकां कांय दिनासतना बरें शिकोवन ती वयर आयलीं, भुरगीं वयर आयलीं. तो तांकां राग आमी तांकां कुंभ करता, हांकां कुंभ, ही अणकुलात, ही मस्त अणकुलात. तांकां कांय ना. आनी हें कुटाम ते आमी गेल्ल्या कुटुंबाचे सैरी. ताणें सांगलां पाद्र आमगेर आयिल्ले आनी अशें केलें आनी वखदां असो वायन इल्लोसो वायन केलो म्हण. आतां आमचें नांव पाड करचे खातीर आनी ताणें कांय केलें म्हणचें आनी ताणें कांय सांगना. तांचें आयकून आनी म्हळां पाद्र दोगी आयिल्ले खंय आनी गेटी कडेन लोकोवन येताले खंय, लोकोवन लोकोवन इतलो वायन पिया. म्हज्या लायफान आमी वायन आनी तेजो पियनासलीं हांव. आमकां 60 वर्सां जावं नासलीं. 60 वर्सां म्हजें चिंता 60 वर्सां उपरांत कांय चूर वायन काणें लोण ताच्या पयलीं नुजो म्हणून हर एक दिसा दिंबिकाल मरये कडेन मागतालो. आमाल पियोन येतालो म्हाका पयस चोर म्हणून. व्हड जाल्ल्या दिसांत हांव सेमिनारी गेल्ल्या दिसांत म्हज्या लायफान ताच्या पयलींच कालच आमी काणें नासलें. बाब आनी तें सोंसी नासलो आनी ताच्या उपरांत ती सेमिनारी आमी इतल्या जाणां मागणें करूंक काणया 60 वर्सां भितर म्हाका खंयचीक म्हाका ह्या खोटेपणांत हांव पियोन येतालो म्हाका राख म्हूण जेजू कडेन मागतालो 60 वर्सां भितर. आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. 60 वर्सां पियेनासल्याक आनी वायन पियेनासल्याक मागीर ती आशा येवची तुमकां कळटा, येना ती. सुरतावन इल्लीशी आशा आसल्यार ओडणींत ना त्या विशयांत ओडणी ना. देखून तांणी लोकोवन येता म्हणलें म्हाका मागीर मागण्या वेळार चिंतचें पळय कशें पळय म्हणजे मागण्या बसतात जाणा अशें आमच्या विशयान म्हळें न्हय म्हणून असो म्हणजे लोकोवन येताले पाद्र एक स्पून वायन पिवन लोकोवन येचे खंय म्हण या गी म्हण तशें. देखून मागीर काल जालें म्हणल्यार तांच्या दुयेक सैरीक मेळना म्हणून तांची सैरी येवन म्हाका हांगा हें घालून चिटी दिवन गेली एक सैरीक म्हळ्यार मागा म्हूण. हांव त्या सुनिताक सैरीक म्हळ्यार जें म्हणून आमचें अशें केलें हांवें काळजांत हांव तांकां बक्षिलें तांच्या गांवांत. मागीर काळजांत हांवें बक्षिलें मात्र न्ही तांच्या दुयेक बरी सैरीक म्हळ्यार जें म्हणून आमी आमच्या त्या सवांत मागतेलें हांव. त्या सवांत आमी हर एक दिसा ह्या जागांच्या मागण्यांत मागताले. प्रत्येक जाण हांव आनी तो पाद्र सांगता म्हळ्यार मागताले हांव म्हज्या पर्सनल प्रेयरांत म्हज्या पर्सनल प्रेयर म्हणटात म्हज्या तांच्या खातीर मागतालो हांव. म्हज्या काळजांत आनी म्हळें कांय दूख नासली. पूण त्या चेडवा सैरीक जाल्ल्या उपरांत तांच्या घरा जेवणाक आपयलें हांव येना म्हळें. जेवणाक वचना हांव जेवणाक वचाचें म्हणना. हांव जेवणाक वचना पूण आज जाल्यार म्हाका तांचो उडास आयलो आनी दिमी घालून तांच्या पसत मागता. तांणी तशें म्हळें म्हूण म्हाका कांय दूख ना. सुनिताक सैरीक जाली बरी सैरीक आयली बरें गप जाली आनी बरें ताणें खाजर जालें ताका बऱ्या कडेन दिलें ताका. आमच्या मागण्या देवान आयकलें बरी सैरीक मेळ्ळी आनी तें बऱ्या कडेन आसा आनी तें बऱ्या कडेन बरें जावन आसा. देखून म्हाकाय संतोश. पूण तांच्या घरा ह्या मनशांनी वायन दिता हे फादर म्हणून कितले फावटी घरा आपयलें ना. तांकां हेवटी मागणें जाय जाल्यार तांकांच हांवें कॉयंताक आपयलें आनी हांव तांच्या घरा परतून वचोंक ना. परतून हांवें तांकां उलोवंक अवकाश दिवं नजो. ती वत्ताय करतातच परतून वायन दितात परतून पाद्र पियेलोत परतून लोकोवन गेलोत पाद्र लोकोवन गेले म्हणून तांकां उलोवण्याक अवकाश दिवं नजो म्हणल्या खातीर तांच्या घरा वचना. पूण त्या दोनीय कुटुंबा खातीर हांवें मस्त मागलां दिबिकाल्ली मागलां बरें मागलां तांकां बरें कर म्हणून. ताका हुशार नासल्या वेळार ताका सर्जरी आल्या वेळार आमी हांगा सकाळीं सांजेर मागलां. तांच्या कुटुंबाच्यांनी मागलां आनी म्हाका कळीत ना पूण आमच्या कॉयंतान आमी दोगा पाद्रा बाणीन तांच्या खातीर मागलां. देखून बोगसाणें गरजेचें मोगाचें न्हू. देवान आमचेर बेसांव घालचें जेजून सांगलां म्हजी धर्मीक जिणी दिसची. हांव कितलो स्पिरिच्युअल गी म्हूण कळचें देवा तें कितलें लागीं आसा म्हूण कळचें. हांव कशें बक्षितां तांतो. ह्या 20 आनी 24 आयतार आमी समारपता. ह्या आयतारा बोगसाण्या विशयांत जेजून म्हणली उतरां ती शिकोवन आमच्या काळजांनी रोमाचें. आमी क्रिस्तांव म्हूण कळचें एक मुख्य लक्षण मस्त लक्षणान क्रिस्तांव म्हूण कळचें. आमी बायलांक कुरीस घाल्ल्या वरवीं न्ही क्रुसाचो गुर्त काडल्या वरवीं मात्र न्ही. आमी क्रिस्तांव म्हूण कळचें तें आमी बोगसूंच्या रितींत सट्ट करून आमी बोगसूंचें देणें आमकां आसा जाल्यार आनी तांच्या खातीर आमकां दुखयल्या खातीर मागचें बरें करचें देणें आहा जाल्यार आनी तें आसल्यार त्या लक्षण आमचें तें क्रिस्तांवांचें लक्षण आमी दाखयता. आमी क्रिस्तां बरी आमी बक्षिलां म्हणून. देखून पेद्रू विचारता जेजू लागीं माथेवाच्या वांजेलांत 18 अध्याय 18 21-35 आयतार आमकां 24 आयतार नियाळ करूंक आमकां नियाळांत
मत्यावाच्या वंजेलातावन 18 अध्याय 21 30 आनी 5 मुसो श्लोक. हे 15 श्लोकांत आमी जेजूच्या उतरान ध्यान करचीं. पेद्रू सांगता, जेजू कडेन विचारता, जेजू कडेन सवाल करता पेद्रूक, आनी आपूण बरोबर म्हण दाखोवच्या खातीर जेजू कडेन सांगता, सोम्या आमी कितले फावटी बक्षिचे? 7 फावटी बक्षुंचेंगी, 7 फावटींगी म्हण विचारता. मोगाच्यान जेजू एक जाप दिता, ही आमच्या काळजान दवरचें. पेद्रू म्हणटा काले म्हळ्यार 7 फावटी बक्षिचे गे म्हणून विचारता. हें सवाल तो पेद्रू जेजूक विचारतना आपूण बक्षाणें दिवच्यात बारी उदारी म्हणलें तो दाखयता, तो चिंता. पेद्रू चिंता आपूण उदार बक्षुच्यांत येरां प्रसांव बक्षुच्यां जेजू बारीक कशी जावंका. कोण बक्षिता ताका जेजू मस्त लायक करतालो. देखून आपणाक जेजू मस्त लायक करता. कित्याक लायक करता? कित्याक म्हळ्यार हांव बक्षुच्यां बारी उदारी म्हणून. कित्याक तो पेद्रू तीन म्हणटा 7 फावटी बक्षिचे म्हण कित्याक म्हणटा म्हळ्यार त्या कालाची, पेद्रूच्या कालाची, त्या जेजू आसतना त्या कालाची एक रिवाज आसली, समाजीन एक रिवाज चाल आसली. आनी ती एक शिकोवण आसली, कल शिकोवन ती. तुका कोणें दुखयल्यार 3 फावटी बक्षिचे, 3 फावटी तुवें बक्षिचे. तुका कोणें दुखयल्यार तुवें 3 फावटी, 1 फावटी, 2 फावटी, 3 फावटी बक्षिचे म्हूण. 3 फावटी तुवें बक्षिचे म्हूण त्या कालाची रिवाज आसली, 3 फावटी बक्षिचे म्हणून. आतां पेद्रू घालून करता, 3 फावटी आसलें डबल करता, 3 + 3, 3 + 3 6 आनी प्लस एक करता म्हळ्यार डबल करता. मात न्ही ताच्याकय चड उदाहरण दाखोवन आनी एक कुडसिता 7 फावटी म्हळ्यार परिपूर्ण जाता. बायबलान 7 म्हळ्यार परिपूर्ण फावटी हांव संपूर्ण बक्षितां, 7 फावटी बक्षितां. आपूण मस्त उदारी म्हण दाखोवच्या खातीर पेद्रू चिंता आपूण बारी उदारी बक्षुच्यात, आपूण बारी उदारी बक्षुच्यान. देखून 3 + 3 + 1 7 करता. 3 फावटी म्हणल्यार रिवाज आसली समाजींत, त्या वगळच्या धर्मिकाची रिवाज आसली 3 फावटी म्हणून. 3 आसलें 6 करता, 3 कुडशिता, परतून ती डबल करता, 6 जाता, परतून एक एक्स्ट्रा म्हळ्यार तितलो उदारी म्हणून. डबल मात न्ही ताच्याकय चड म्हूण जेजू सांगता. मोगाच्यान जेजून एक जाप दिल्ली मोगाच्यान, हे आमच्या काळजां मनांनी सदां न्ही ती मरच्या घडये हें म्हळ्यार पुरो, मरचे वडे. आय लव जिजस वर्ड्स, आय लव जिजस वर्ड्स. हांव जेजूचो वर्ड्स इतलो मोग करता, लव इट, आय लव इट. 18 अध्यायांत वर्स 22, श्लोक 22, 18-22 जेजूचीं उतरां पळया. 7 फावटी न्ही, 7च्या 70 फावटी बक्षिचे पेद्रू म्हणटा. पेद्रू 7 फावटी न्ही, 7च्या 70 फावटी म्हळ्यार म्हणजे आमच्या बक्षाण्याक अंत म्हणलें लेख मीत आसना. तुवें लेख मीत नासतना, अंत नासतना, लिमीट, विदावट एनी लिमीट. बक्षाण्याक लिमीट आसना, हे बक्षाण्याक लिमीट आसना, हे बक्षाण्याक लिमीट आसना. हे लिमिटलेस बक्षाणें दी पेद्रू. लेख करूंक वचनाका. कितले फावटी बक्षाणें करचें म्हूण लेख करनाका. लेख करूंक जावनूच तुका, लेख दवरनाका. देखून लिमिटलेस बक्षाणें दी म्हणटा. लिमिटलेस बक्षाणें दी म्हणटा, लिमिटलेस बक्षाणें. तो आमी पळयता कोरिंथीकारां बरयल्या पत्रांत, कोरिंथीकारां बरयल्या पत्रांत 13 अध्यायांत, पयल्या कोरिंथ 13 अध्यायांत सांगता, मोग लेख दवरिना, लेख पाक दवरिना, मोग लेख पाक दवरिना, रेकॉर्ड करिना, लेख रोड जावं इतलें बक्षिल्लें तितलें बक्षिल्लें म्हणून. आनी पतीन लग्नाच्या बेसा आमचो मोग करता, सुखा दुखान मेळ पडटा, पूण लेख दवरतात आमी, लेख दवरता. तुवें तशें केल्लें, तुवें अशें केल्लें, हांवें हांगा बक्षिल्लें, थंय बक्षिल्लें, तुका तें म्हणून. हे चूर तांचे मदें संघर्श जालें जाल्यार, चूड इनफायट जालें जाल्यार, स्ट्रगल आयलें जाल्यार लेख दवरलें पुरा वाचून फटाफटा करून सांगता आमी. पूण मोग लेख दवरिना, बक्षाणेचें लेख दवरिना, खंयचें लेख दवरिना, बक्षिता पुरा बक्षिना. कितले फावटी हांव तुका 7 फावटी बक्षिलां, हांव परतून करता गे म्हणून. व्हंकल न्हवऱ्याक, थोडे फावटी न्हवरो व्हंकलेक, थोडे फावटी व्हंकल न्हवऱ्याक, न्हवरो व्हंकलेक विचारता, लेख दवरता. आनी काजरा दिसा आमी मोग करता म्हूण. मोग आमचो क्रिस्तांवचो मोग लेख दवरिना, बक्षाणेचें लेख दवरिना. कितले फावटी सुकेले बक्षिचे, पूण आमी बक्षून धरता, आमी बक्षिचे. कितले फावटी गेले तितले फावटी बक्षिचे आमी. हें आमचें क्रिस्तांवचें जिणें. हें जिणें नासतना आमी क्रिस्तांव, आमी सकडी व्हंकल न्हवरो मोग करता, खंय मोग करताय, लेख दवरताय. तूं लेख दवरताय, हर एकाचे लोक लेख दवरताय, लेख. देखून बक्षाणें तें लुकसाणें, जिणेंत लुकसाणें तें, बक्षाणें न्ही लुकसाणें. देखून आमी बक्षिचे जाल्यार तशें. जेजू कितें म्हणटा, लिमिटलेस बक्षाणें, लिमिटलेस बक्षाणें आमी करचें, लिमीट आसूं नजो. आतां फोनार आमी पळयता पळय, कितलेंय उलयत तुवें, काले म्हणटा सांगा पळय, ताका लिमिटूच ना, कितलेंय तुवें उलयत. तशें आमी नेवर स्टॉप फॉर गिवींग.
आमी बॉक्सांनी दिवचें स्टॉप करून नजो राबोवन नजो बॉक्सांनी दिवचें राबोवन नजो म्हूण जेजू ताका सांगता. आख्या पुराक जावन जेजू एक वपार सांगता. आख्या पुराक जावन जेजू एक वपार सांगता. बॉक्सांनी विशयी एक वपार सांगता. एक राय आसुल्लो ताका साकर आसलें आनी साकरांक ताणें इल्लेशें साकरांनी इसारता उदाहार तो दितात. आतां थोड्यांक काम धनी आसात ते थोडे फावटी सारता कामागार इसारतात इल्लें बापाय विचारना आवय विचारना रीण इसारतात थोडे बिजनसार रीण इसारताशें हें रायन उदारी देखून राय मस्त उदारी जेजूच्या मागीर कळटा आमकां कितलें म्हणजे तो राय उदारी देखून तो देव्यान दिता म्हळ्यार रीण दिवता रीण दिता तो रीण रीण सोड जालें रीण दिल्लें. आतां राय कान करता म्हळ्यार म्हजे लेख पाट्यांक येता मस्त वर्सां हांव रीण दितेतां हे सारकें व्हरतात लेख पयशे दिल्ले चड जाले आतां हांवें लेख सारचे म्हणटा देखून तो फाटीन दिवंक सांगता. हांवें दिल्लें देवें हांवें दिल्लें रीण म्हाका फाटीन दिया म्हणून. तेन्ना 1000 तालेंतां म्हाका 10,000 तालेंतां येयल्लो व्हडलो एकलो साकोर म्हळ्यार मॅनेजर कोण नाकाय मॅनेजर आसतलो ताच्या बिजनसाचो व्हडलो म्हळ्यार व्हडलो ग्रेस्त बिजनस. आमचे व्हडले बिजनस आसात हांगा व्हडले नांवां काडचीं नाकात भारतांत व्हडले बिजनस आसात. व्हडलो बिजनस करतलो मनीस आनी ताणें त्या बिजनसाच्या मनशान मॅनेजरान ताचे कडेन 10,000 तालेंतां येयल्यांत. तितले दिवंक आसले त्या साकराक काडटात त्या मॅनेजरा काडटात आनी विचारतात तूं म्हाका दी म्हणून. ताणें 10,000 ताल्यांत मोगाच्यान तिका हांव लेखांत शिकयतालो भुरग्यांक लेखा शिकयतालो देखून म्हजें बॅकग्रावंड लेखाच्यान देखून सायन्स आनी मॅथ्स आनी सायन्स देखून ताल्यांतां म्हळ्यार कालेंगी म्हूण हांव बायबलांत वचून सोदून काडून हांवें डिक्शनरी पळोवन बिब्लिकल डिक्शनरी पळोवन इल्लें लेखांक केलीं 1-2 दीस बसून लेखांक केलीं तें कालेंगी म्हणून. एक तालेंत म्हळ्यार 20 वर्सांची पड 20 वर्सांची पड 20 वर्सांचो भाग एका वर्साचो भाग न्ही एका म्हयन्याचो भाग न्ही एका वर्साचो भाग न्ही 20 वर्सांचो भाग म्हळ्यार एक तालेंत. एका तालेंत म्हळ्यार 20 वर्सांच्या भागाक एक तालेंत म्हणटालो. तसो सांबाळ एका 20 वर्सांचो सांबाळाक एक तालेंत म्हळ्यार तुज्या 20 वर्सांचो सांबाळ म्हणची त्या. पळय आतां तुमकां दाखलो दिता आमचो जॉसी एक ल्हान मॅनेजर जावन आसा गल्फांत मॅनेजर जावन आसा ताका म्हयन्याक 2 लाख रुपया सांबाळ. ताचो 20 वर्सांचो पयशे कितलो जाता 20 वर्सांचो सांबाळ एका म्हयन्याक 2 लाख. 20 वर्सांक कितले जातात 20 वर्सांक 4 कोटी 80 लाख जातात 5 करोड जाता ताचे 4 करोड 80 लाख 80 लॅक्स 4 करोड 80 लाख ताका 20 वर्सांचो सांबाळ म्हळ्यार 5 कोटी ताणें येदोळ 20 वर्सां जालीं ताणें गल्प वचून. पर म्हजे कडेन म्हणटा तो फादर म्हजे 5 कोटी हांवें घडलो म्हूण ताचे सुरत हांव लेखाचें सांबाळा. ताका आतां 5 कोटी ताचे कडेन 5 करोड रुपया ताणें घालपाक वचून 20 वर्सांनी केले. हे 20 वर्सांचो 5 कोटीक त्या कालार एक तालेंत म्हणटाले. त्या 5 कोटी 20 लाखांक न्ही 2 लाखांक न्ही 20 लाखांक न्ही 5 कोटी ताणें आतां 20 वर्सांनी केला पळय तितलो. तर एक तालेंत म्हळ्यार 5 कोटी. तर 10,000 तालेंतां म्हळ्यार 5 कोटी इंटू 10,000 करचें तुवें तितलो कोटी. पळया जेसी टिचर जेसी टिचर आतां तिका 70,000 सांबाळा बरी मनीस ती जेसी टिचर आमची जेसी टिचरीक 70,000 तिका 70,000 सांबाळा म्हळ्यार तिका एका वर्साक 8.5 लाख जातात 8.5 लाख जातात. 20 वर्सांक कितले जातात 1 कोटी 80 लक्ष जातात म्हळ्यार 1 कोटी 80 लक्ष म्हळ्यार नियरली 2 करोड जाता तिका. 20 वर्सांचो सांबाळचे सोडटा जाल्यार 2 करोड जाता 2 करोड 1 कोटी 80 लक्ष ताची वाड गीड म्हणून आनी प्रकाय 2 कोटी म्हणून धरया 2 करोड जातात 20 वर्सां. तितलें एक तालेंत तें एक तालेंत म्हळ्यार 20 वर्सांची पड 20 वर्सांचो भाग सांबाळ तुजे 20 वर्सांचो सांबाळ एक. ताणें 10,000 तालेंत आयल्यांत आनी 10,000 तालेंतां म्हळ्यार कितले जाल्या पळया 10,000 इंटू 20 20 वर्सांची पड 20 वर्सांची 20 म्हळ्यार 2 लाख वर्सांची 2 लाख वर्सांची पड 2 लाख वर्सांची पड इंटू 1 लाख वर्सांची पड पळय आनी 2 लाख वर्सांक कर म्हळ्यार तुका चिंत बरें जायना कितून येता गे म्हणून. मोगाच्यान ती पयसो आतां आमी रुपयान सांगता जाल्यार रुपये कितले जायत फादर म्हणून सांगल्यार 83.93 बिलियन रुपीज 83 बिलियन 83.93 म्हळ्यार 84 बिलियन आयचे डॉलर काणयल्यार आमी डॉलराचे वयर आमी कॅल्कुलेट केलें जाल्यार डॉलर घालून ते कितले जाता म्हळ्यार 83.93 म्हळ्यार 84 बिलियन मिलियन न्ही एम न्ही बिलियन ब्रेड बस बिलियन 84 बिलियन रुपीज
तितलें फारीक करूंक ताका आसलें रीण आसलें फारीक करूंक तांक नातिल्लें तें कोणाकी तांक ना कोणा बिलियन करूंक जाता 84 बिलियन रुपीज कोणाडे आहा ती भारतान कोणाडे आहा ती म्हाका तें बिलियन आहात गी म्हणून तितलें फारीक करूंक तांक नातिल्लें रीण ताका आसलें ताका फारीक करून तांकच ना ताका तांकच ना ताणें बँकक्रप्ट तो दिवाळी जाल्लो तो आनी पापारी जाल्लो फारीक करूंक जायना तो दिवाळी जाल्लो आनी पापारी जाल्लो आनी बँकक्रप्ट जाल्लो तो आनी 25वो श्लोक सांगता 25वो श्लोक सांगता 18 अध्यायांत 25वो श्लोक ताचे लागीं फारीक करूंक कांय नातिल्लें ताच्या बायले भुरग्यांक आनी ताचें आसलें पुरा विकून आपणाक फारीक करचें म्हणून तो राय सांगता ताका सगळें कुंदणी सांगता तुज्या भुरग्यां बायलेकीक तुज्या भुरग्यांक गुलाम कर तांकां कितले पयशे म्हणटा पळय तुज्या कितें आसा म्हजें येयल्लें आतां घरान तें तोट पुराय ईक आनी म्हजें रीण देवें फारीक कर म्हणटा तवळ तो साकोर म्हणटा तो मॅनेजर ताच्या पांयांक पडटा तो साकोर ताच्या पांयांक पडटा दनयाच्या रायाच्या पांयांक पडटा आनी म्हणटा म्हजी बिरमत पाव म्हजी काकूळ ते पांयांक धरता बागोवन आनी म्हजी बिरमत पाव म्हाका थोडी पुरसोत दी इल्लेशें दीत दी हांव कशें फारीक करूंक पडटा इल्लें दिवंक परत आमच्या पांयांक पडटा म्हजी बिरमत राय बिरमत पावता की राय बिरमत पावता दनी साकराचेर त्या मॅनेजर मोवाळ्ळो तो मोग ताचे बरलो मोग ताच्या बायलेक कांय करना भुरग्यांक कांय करना ताचेर घालून प्रॉपर्टी आनी कांय करना ताच्या आस्तीचेर तो दोळो दवरना ताका रीण माफी करता तितलें रीण 84 बिलियन रुपीज तो 84 बिलियन मिलियन न्ही बिलियन कोटी सांगता म्हाका कळना तें कशें करचें म्हणून आनी तशें तें कन्वर्ट केल्यार कशें सांगचें म्हूण कळना तें कितलें सोन्यान घालतना सांगूंक कश्ट जाता देखून ताचें रीण माफी करूंक तो ओप्पाता सगळें हांव तुका फारीक करता मेळून इतलो संतोशान वचूं तुवें दिजें म्हणना माफी करता माफी म्हळ्यार ग्रातीस म्हळ्यार म्हाका दिजें म्हणना हांव तें म्हज्या मतींतलें काडटा तुवें आनी तुजें लेखपाक कांय विचारना तुका सोडलें म्हणून थोडे बँकान ती इतले पयशे दिया म्हणून रीण माफी करतात पूण आतांची बँकांक खंय एक रीण काडलें एक स्कुटार काडलें तें व्हरून तांणी खंय कडेन दवरलां आनी ताका बांदले पयशे इतले बांदले इल्लेशे पयशे दिवंक आले तांचे कडेन जावन वाडीक वाड जावन ताका मनशाक ऑपरेशन जालें सर्जरी जाली आलें पयशे पुरो भांगार ताका ताका कंत भरूंक जावनात 2 कंता वयर आनी पुरो भरले इल्लेशे उरले ताचे वयर घालून ताचें पोर येवन व्हरून खंय दवरलां ताका आतां वसूंक ना कशें हेचें ताणें कामां येताना त्या वटेन बस जायना बिरमोत म्हाका पाप दिसता ताची पळया गी आतां बँकाक खान करता ह्या दोनयान इतल्यो कोड बिलियन माफी केल्या आनी उडासी दवरना म्हळें ताका राग येना दनयाक राग येना इनक्रेडिबल फात येवंक जायना इतलें बगसूंचो कोणी राय आसा गे म्हूण इतलें बगसूंचो तुमी खंय इल्लें रीण काण्या घडये सरतात इनक्रेडिबल फात येवंक जायना ताका राग येना रीण फारीक करता आनी तो रीण म्हजें दी म्हणून डिमांड करिना आतांची बँकां पळय मोगाचें कशें गे म्हणून म्हाका चिंतना घाम येता म्हज्या दुस्मानाक हांव जेजू कडेन मागचें दुस्मानाकी बँकांत हांव रीण काडची परिस्थिती दिनाका मागीर तें बांदूंक जायनातलें कितें तांची परिस्थिती करता तुमचो हांव घरांत बायर घालना देखून हांवें आमच्या दुस्मानाक रीण काडची परिस्थिती दिनाका ताका दिसपडचो ग्रास ती पिडा दुबळ्यांची पयस कर म्हणून मागचें हें जावन आसा नीज बोगसाणें हें जावन आसा गिरोप वो जावन आसा गिरोप एक फळ काणयलें ताका गिरोप आसा भितर वो जावन आसा गिरोप किरुळ बोगसाण्याचें कर्नेल ऑफ द नारळाचें भितरलें कर्नेल आपलें तें बोगसाणें म्हळ्यार तुवें पुरा ताका बोगसूचें कांय तुवें रीण पाटीन दवर नजो हें जावन आसा नीज बोगसाणें हें व्याख्यान बोगसाण्याचें डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस लुकाच्या वांजेलांत मोगाच्या 6 अध्याय 20 आनी 7 श्लोक सांगता तुमच्या दुस्मानांक काळजांत हाडून बक्षिया म्हणून लूक 6:27 फॉरगिव युअर एनिमीज दुस्मानां बक्षिया म्हूण जेजू म्हणटा हांवें बक्षिलां देखून तुमी बक्षिया म्हणटा दुस्मानां बक्षिजे हांवें तांणी म्हाका आमकां सांगलें पिपाद्रा पियोवन लोकोवन गेले म्हणून गेटी कडेन जावन लोकोवन गेल्ले म्हणून तर आमी दिमिकान तांचे पासून बक्षिताल्या आनी तांचे तो बरें मागतलें देवा तांकां बरें कर तांकां बरें बेळ्ळें दी आनी तांचे दुयें बरी सैरीक दी बरी सैरीक जाली
आनी ती ताणी म्हळां मा तुमच्या मागण्यांत आमच्या इतलें बरें मेळ्ळें सेरीक मेळ्ळी दुस्मानाक बक्षिजे तुका जायना म्हाका जायना थोडे दुख हें आमकां चिंतूंक जायना ताणें तशें म्हळ्यार बेश्टें बेश्टें फटी गण म्हणून फटी आमच्या वयर घालन लोकांक पातयो जबरी करन पियेतात म्हूण हांवें सांगल्यार तांकां बक्षूंक साध्य ताका सुलाभ गी जेजून तुका तुजे कडेन थोडे विशय बक्षूंक जायनात पूण एक आमकां बक्षूंक साध्य जाता कित्याक म्हळ्यार जेजून तुका कितें केलें जेजून तुका कितें केलें तशें तुवें करूंक आमकां साध्य जाता जेजून तुका कितें केलें जेजून तुजें हर एक पातकां बक्षूंक सत्साचें जिवीत तुका दिलें जेजून तुका कठीण 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 ताका केलो हक म्हण ताणें आमकां बक्षिला जेजून तुका कितें केलें जेजून म्हाका कितें केलें म्हण हांव नियाळटाना म्हाका बक्षूंक सकत मेळटा जेजून म्हाका बक्षूंक बक्षिनांतल्यार मोगाच्यान बक्षिनांतल्यार तें वीक आमींत सेवता वीक बक्षिनांतलें वीक हांव सेवता आनी तांकां बादाक जाय जे तांणी मोरा जे म्हूण चिंता हांव वीक सेवता बक्षिनांतल्यार बक्षिनांतलें वीक म्हजे कडेन आसा म्हजे भितर आसा आनी तांकां बादाक जाय जे तांकां नश्ट जाय जे तांकां कश्ट जाय जे म्हण वीक म्हजे लाग तें वीक कोणाक लागता म्हाका लागता तांकां बादाक करिना म्हाका बादाक करता बक्षिल्यार दोगांकी सूख मेळटा ताकाय सूख ताकाय समाधान तुकाय समाधान ताका शांती तुकाय प्रशांती देखून बक्षिनांतल्यान जावन आसा बिट्टर बिट्टर खोडू खोडू फावार एक भितर फ्रोझननेस देखून बिट्टर पॉयझन कोडू वकात कोडू वीक तुज्या भितर बक्षिनांतल्यान तें ताचे थंय न्ही तुजें थंय आमचें थंय हांवें बक्षिनांतल्यान ताचें थंय न्ही म्हजें थंय तें कोडू वकात म्हजेच्या तें म्हाका दुखयता म्हाका एका तरणामण्याच्या कश्टांक वळख करता संबंद जेजू लागीं आनी हेरां लागीं पाड करता 20 आनी 8 श्लोकांत तो सांगाती साकोर ताका तो येता ताका बक्षिलें संतोशान तो मॅनेजर तो साकोर सांगाती साकोराक मेळटा वाटयेर आनी म्हणा जालें ताणें उडा जालें म्हजें इतलें रीण बक्षिलें आनी तुवें म्हाका इल्लेशें दिवं काय तें हांव तुका बक्षिता म्हणून तो ताका धरता खोलार धरता दीप ताणें सावकारान केल्या बरें करता म्हजें पुरा रीण फारीक आतांत फारीक कर ना जाल्यार तुज्या बायलेक आनी तुज्या भुरग्यांक आनी तुका कितें आसा सगळें ताणें म्हणली तूं हाका म्हणटा तो आनी तें सगळें विकता ताणें दिवंक आसलें कितें मोगाचें न्हू त्या मॅनेजरान धनियाक दिवन आसलें 10,000 ताल्यांतां म्हळ्यार 20 लाख वर्सांची पोड चिंतूंक जायनातलो सांबाळ 20 लाख वर्सां एकलो मनीस कोण काम करता 20 लाख वर्सांचो सांबाळ कोण काम करता 20 लाख वर्सांचो तुज्या एका वर्साचो 20 वर्सां सड्ड म्हळ्यार 30 वर्सां काम करताय 20 लाख 1000 वर्सांनी 20 लाख वर्सांचो सांबाळ वट्टू घाल्ल्यार तितलो पयसो ताका दिल्लो ताणें तितलो करोडांनी व्हडलो ग्रेस्त मनीस काडल्या ताका दिल्यात पयशे तितलो दिल्लो जेजूच्या काणयेन तशें कठीण त्या धनयान माफ केलें ताका बिलियन्स 84 बिलियन ताका माफ केलें आनी हाका 100 दिसांची मजुरी 100 दिसांची वर्साची आनी कांय न्ही 100 दिसां 3 म्हयन्यांची मजुरी सांबाळ तितल्या आनी हाका मॅनेजराक दिवंक घालें 3 म्हयन्या सांबाळ ताचो 20 लाखांचो वर्सांचो 2 लाख वर्सां सांबाळ हांगा खाली 3 म्हयन्याचो 100 दिनारी टॅलंट न्ही दिनारी 100 दिनारी म्हळ्यार 3 म्हयन्यांचो सांबाळ 3 म्हयने 10 दिसांचो सांबाळ 3 म्हयन्यांचो सांबाळ तितलोच 20 वर्सांचो कांय न्ही 3 म्हयन्यांचो सांबाळ आनी तो सांगाती साकोर तें कांय न्ही इतलें तो फारीक करूंक जाता लेख करूंक जाता कडेन जाता 3 वर्सांचो सांगाळ आनी तो पुरा तो परतून मागता दया करून म्हाका म्हजो सांबाळ म्हाका बक्षी हांव 3 म्हयन्याचो सांबाळ हांव तुका कसो दितां ताका 3 म्हयन्या सांबाळ उरयता आनी काण दिवन सोडयत 100 दिनारी दियेत देखून हांव फाटीन दितां म्हाका बक्षी म्हणटाना ना तो पूण तो इन्कार करता मॅनेजर इन्कार करता इतलो बक्षिल्लो मनीस धन्यान ताचे इतलो इन्कार करता रेफ्यूज करता आनी ताका जेलांत उडयता मारता बडयता जेलांत घालता दी तूं म्हाका म्हूण तो इन्कार करता तो बक्षूंक इन्कार करता बक्षूंक रेफ्यूज करता आनी ताका ताचें रीण दिता म्हणसर ताका जेलांत उडयता ही जाल्ली गजाल व्हरून ते धन्याक सांगतात मुखाच्या न्हू ती लास्ट लायन जेजूची लास्ट लायन ह्या वपारेंत जेजूची लास्ट लायन ती आमी काळजांत भांगराच्या अक्षरान बरोवन दवरची कितें म्हळ्यार लास्ट लायन म्हणटा पळया ताच्या जीवर पयलें पळया धनी साकराक हांवें तुका इतलें बक्षिलें माफी करीचय हांवें तुका इतलें तुवें दिवंक आसलें 84 बिलियन तुका हांवें बक्षिलें 84 बिलियन हांवें तुका बक्षिलें आनी तुका इतलें हांवें माफी केलें तशेंच तुवें करचें आसलें नेंगी म्हणून त्या मॅनेजराक म्हणटा त्या साकराक सांगता व्हडल्या साकराक सांगता तुज्या सांगाती साकराक तुवें तशें करी जालें न्ही हांवें केलें तुज्या सांगाती साकराक कित्याक तुवें कश्टिलोय आपलें देवें आसलें सगळें फारीक करीसर
ताका कसाब्याच्या आदीन ताका केलो, ताका राग आयलो, आतां दनयाक नीज राग आयलो. हांवें तुका इतलें 84 बिलियन तुका हांवें बक्षिलें, 84 बिलियन तुका बक्षिलें, तर तुका बक्षूंक जावना गी, तुका बक्षूंक जावना गी. देखून तितलें हांवें तुका बक्षिलें, चिंतूंक जायनासलें तो बक्षिलें. तुज्या आदीन आशिल्ल्याक तुवें बक्षिनांतल्याक तुवें ताका अशें केलें, सांगाती तुज्या सांगाती साकराचेर तुवें तशें केलें गी, तुज्या भावाक तुवें बक्षिना गी. देखून आपलें देवें सगळें तुवें फारीक करसर ताका खासाबाच्या आदान दिलो, खासाबाच्या आदीन ताका केलो. तें जातालें ताका कश्ट वळवळे. आनी तुमी हर एकलो जेजूची निमाणी लायन पळया, ही आमच्या काळजान दवरचें. हर एका क्रिस्तांवांनी आमी ही लायन आमच्या काळजान दवरचें. आनी तुमी म्हणालो, तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांतल्यान बक्षिनांतल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो, तुमकांय धरतलो, कासाबाच्या हातांत उडयतलो. तुमी काळजांतल्यान तुमच्या भावाक भयणीक बक्षिनांतल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो म्हणटा जेजू. ह्या वपाऱ्यांतले मुख्य विशय समजूनचे गरजेचे. ह्या वपाऱ्यांतले मुख्य विशय, पयलो विशय काले म्हळ्यार आमच्या पथकांक फारीक करूंक, आमच्या पथकांक आमी केल्ल्या पथकांक आमच्या करणां फारीक करूंक हा साध्य. बियॉन्ड युअर एबिलिटी टू रिपे, बियॉन्ड युअर एबिलिटी. कितें म्हळ्यार आवर सिन्स आर बियॉन्ड रिपेमेंट करूंक जायना, रिपेमेंट करूंक जाय. आवर सिन्स आर बियॉन्ड आवर रिपेमेंट म्हळ्यार बियॉन्ड आवर एबिलिटी आमकां तांक ना. आमच्या पथकांक फारीकपण करचें तांक आमच्या लागीं ना. एक आमी सगळें म्हज्या पथकांक फारीकपण करचें तांक म्हज्या लागीं ना. मरे कोणाडें आसा ती पळया, कोणाडें आसा पळया, ती तांक कोणाडें, म्हाका तांक ना. हांवें केल्या पथकांक म्हज्या लागीं देवाचें बक्षानें करूं. त्या भाग्यवंत देवाक दुखयल्लें, त्या भाग्यवंत देवाक, त्या होली गॉड सर्गींच्या बापाक, भाग्यवंत बापाक दुखयल्लें. ती दुख्ख फारीकपणाक म्हजेर ना. ताणें इतल्या मोगाचेर हांव विरोध रावल्लो, म्हज्या पथकांनी केल्लें तें फारीकपण करून म्हजेर न्ही तांक ना. हें एक सत आमी वचचें. दुसरो विशय जावन आसा, गॉड हॅज कॅन्सल्ड आउट ऑल आर डेट. आमचें देवान आमचें सगळें रीण, पथकांचें रीण ताणें फारीकपण केलां, ताणें फारीक केलां, कॅन्सल केलां, ताणें कॅन्सल केलां, काडून उडयलां. आमचें रीण ताणें फारीक केलां. पवित्र देवाक दुखयल्लें तें फारीकपण देवान आमचें तावन सगळें फारीक केलां. आमकां आनी फारीक करूंक ना, कांय म्हज्या पथका फारीकपण ना, तें देवान फारीक केलां तें. मग तिसरें जालें म्हळ्यार ऑफेन्सेस कमिटेड एगेन्स्ट आमकां पळय, ऑफेन्सेस कमिटेड एगेन्स्ट अस बाय अदर्स आर स्मॉल बाय कंपॅरिजन. देवाक आमी दुखयल्लें पळयतना, ताणें आमकां माफी केल्लें पळयतना आनी आमकां येराणी दुखयल्लें तें कंपेर करूंक जायना. तें स्मॉल कंपॅरिजन केल्यार, सरी केल्यार येराणी आमकां दुखयल्लें उणें, आमी देवाक दुखयल्लें चड. हें तिसरें आमी उडास दवरचें. चवथें आमी उडास दवरचें कालें म्हळ्यार गॉड एक्सपेक्ट अस टू फॉरगिव. देव आमचे तावन एक्सपेक्ट करता आमी बक्षिचें म्हणून. देव आशेता आमी हेरांक बक्षिचें म्हणून. आमकां कशें बक्षिलां पळय तशें आमी हेरांक बक्षिचें म्हूण देव आशेता. हें चवथें देव आशेता. पांचवें, आमी बक्षूंक तयार नासल्यार रिजल्ट देवाचो राग आसा. ताचो रिजल्ट कालें म्हळ्यार देवाक राग येता. जर तर आमी बक्षूंक इन्कार केल्यार देवाक राग येता आनी आमकां थोड्या रितीचें शिक्षा तो लायता. आमी बक्षूंक इन्कार केल्यार देवाक दुखता, देवाक राग येता आनी देव आमकां शिक्षा दिता. आमी पयल्यान सांगलें, पयल्या कोरींत बरयल्या 13 अध्यायांत, मोग लेखपाक रेकॉर्ड दवरिना. पती पत्नींनी रेकॉर्ड दवरनासतना बक्षूंक आयतारा दिसा आमी निचोव करीचे. भुरग्यांनी आवय बापायन सॅक्रिफीस दोळ्या मुखार दवरनो. तो मोगा खातीर खंयचें आवय बापायन दुखयलें नाका, आवय बापायक बक्षिचें, भुरग्यांनी आवय बापायक बक्षिचें, शेत सांबाराक बक्षिचें. आमचीं पथकां कशीं बक्षी जाय, आमचीं पथकां कशीं बक्षी जाय ताचेर आमी थोडे फावटी गामान वडटा. हांवें केल्लें दुखयलें बक्षी म्हणून आनी हेरांक ह्युमिलेट करता. हांवें तुजीं पथकां कशीं बक्षिलीं म्हणून म्हजेर गामान दवरता. म्हाका तुवें दुखयलें आनी हांवें तुका, आनी हेरांक आमी ह्युमिलेट करता, तांकां ह्युमिलेट करता. पूण देवान आमकां कशें बक्षिलां तें ग्रेट. देवान आमकां कशें बक्षिलां ग्रेट. आमी हेरांक बक्षिल्लें, हांवें तुका तें केलें, हांवें बक्षिल्लें अशें म्हणून आमचेर गामान वडटा आनी हेरांक आमचें तें गामान वडटा, तांकां ह्युमिलेट करता. तुवें अशें केल्यार, तुवें म्हाका अशें विश्वासघात केलो, हांवें बक्षिलें म्हणून आमचेर गामान वडटा. पूण देवान आमकां कशें बक्षिलां तें ग्रेट. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6:20-3,
हे आमी खदाळे उडासोचे कुर्साचो अर्थ कळाजे जाल्यार हें एक देवाचें उतार आमी उडासोचे रोमागरांक 6:23 रोमन्स 6:23 अध्याय 6 श्लोक 20 आनी 3 द वेजस ऑफ सीन इज डेथ पथकाची फोड मरण पथकाची फोड मरण पथकाची फोड मरण देखून आमकां आमी केल्या पथकाक काल एकत त्या पथकाक परीक जाय आमचे पथकाच्यो परीकपण जाय जाल्यार आमी मराचे डेथ आमी मराचे देखून आमच्या समेस्तांचे आमी मरचे नाका म्हणून देवाच्या पुतान जेजून एक निर्धार करून हाडलो आम्हा समेस्तांच्या बदलाक परीकपणाचें यज्ञ परीकपणाची बली ताणें कुर्सार भेटयली आमी कडी मराचे जालें कुर्सार आमच्या पथका खातीर देखून कित्याक म्हळ्यार पथकाचें परीकपण एकच पथकाचे वेजस ऑफ सीन इज डेथ पथकाची फोड मरण देखून आमी सगळ्यान मराचे जाले देखून आमी मरचे नाका म्हणून जेजू आमचे खातीर कुर्सार मेलो आमचे पासून जेजू कुर्सार मेलो आनी परीकपणाची बली ताणें भेटयलो आनी जेजून कुर्सार म्हळें सगळें संपादलें इट इज फिनिश्ड कालें परीकपण बदलालें तलेस्ताय म्हणून सांगल्यार लॅतीन भाशेन पेड मोर मारतात परीकपण जालें आनी पुरा पे केलें म्हाका इट इज फिनिश्ड पुरा बिल्ल केलें परीकपणाची बली संपादलें जेजून त्या कुर्साच्या वळवळ्यान बापाच्या हातांत आपलो जीव दिवन कुर्साचें मरण मरून आमकां ताणें आमच्या पथकां बक्षिल्ल्यांत तर आमचे इल्ले ल्हानशे इल्लेशे चिल्लार संगती बसूंक आमी बक्षूंक फाटीं करतांगी काळजांत आमी लिपोवन दवरतांगी तें पॉयजन बॉक्सांनी दिनांतल्यान पॉयजन काळजांत दवरतांगी तें तुकाय बादाक करता तुज्या बीपीक तुज्या डायबिटीजाक आतां आमचे क्रिस्तांवनी हेर धर्माचे दाखतेर सांगतात बक्षिनांतल्यान जावन आसा कॅन्सराक आनी एसिडिटीक आनी बीपीक आनी डायबिटीजाक आनी गांठीची दूख हर एकाकी हें कारण जाता प्रत्येक जावन गांठीची दूख गांठी आतांच्यो गांठी दूख जावच्यो ते ताका पुरा कारण बॉक्सांनी दिनांतलें देखून तें पॉयजन भितर आमची बॉडी पॉयजन करता कूड आनी आत्मा पॉयजन करता देखून जेजून आमकां बक्षिल्लें उडास दवरया आनी जेजून म्हाका कितें बक्षिल्लें म्हूण हांव नियाळटाना हर एका दिसा कुर्सा पळयताना म्हाकाय बक्षूंक प्रेरण मेळटा तो अवकाश जेजू करून दिता ते सकत बॉक्सांची बक्षूंक तांक कुर्सा वयली म्हाका मेळटा कुर्सार हांव जेजू तांक दिता म्हाका बक्षूंक ती तांक गळसियां आनी हेरांक बक्षियां आनी जेजूचें तें ताणें बसयल्लें आमकां देणें जोडूंक आमी आयती जावया आमेन. दिव्यवाणी